मी स्नेहा सावल देसाय. हांव पेडण्यां रावता, नॉर्थ गोवान. आनी हांवें स्कूल लेवला पासून स्टार्ट केला कबड्डी खेळपाक. स्टार्टींग स्कूल अंडर 14-17 आनी आतां सिनियर रिप्रेझेंट करता 2-3 वर्सां जालीं. प्रो कबड्डीचे दोन एरिया. एक जेन्ना पिलो 20 इयर्स NYP कॅटेगरी आसता तेन्ना तुका 2 वर्सां डायरेक्ट 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. आनी दुसरें म्हटल्यार कशें जेन्ना आतां आमी सिनियर नॅशनल खेळटा, जे टॉप 8 टिमी आसता ते सगळे ऑप्शनाक वयता डायरेक्ट. सो आमी ब्रॉन्झ मेडलिस्ट जाल्ले आनी आमी सगळे ऑप्शनाक गेल्ले आनी थंय परफॉर्मन्स पळोवन म्हाजो मागीर ऑप्शनाक बीट केल्लेलो UP टीम. सो हांव तेन्ना UP योद्धाक रिप्रेझेंट केला. मेन म्हटल्यार प्रो कबड्डीचो एक्सपिरियन्स. तेंच्या वांगडा खेळप आनी आमच्या वांगडा खेळप एक डिफरन्स आसा. ते फूल डेरिंगान खेळटा, तेंच्या वांगडा खेळटानाय कॉन्फिडन्स येता. आनी म्हाका स्टार्टींग मातशे प्रॉब्लम जाताले की एक सिनियर लेवल आनी हांव भुरगो आसलो तेंच्या वांगडा. बट तेंच्यांनी मॅचअप करून घेतले. तशेंच प्रॅक्टीसेकय स्लो स्टार्टींग इतले डेरिंग जायनासले, पण मागीर जेन्ना संवय जाली तेतून चड मोटिवेशन जालें आनी मागीर जाता इतली गेम इम्प्रूव मेळ्ळी. ना म्हटल्यार आमी 6 म्हयन्याचो गॅम केला वांगडात. सो एक एक्सपिरियन्स जाल्लो तेंच्यानी, एक कॉन्फिडन्स लेवल वाडटा तेंच्या वांगडा खेळून. आतां तरी मातसो स्कोप येता. आमच्या गोंयांत कशें आतां भायले प्लेयर जाले ते कंटिन्यू खेळटा. एक टुर्नामेंट जालो नेक्स्ट टुर्नामेंट खेळटा, नेक्स्ट जालो नेक्स्ट, आनी एका फ्लोन रावता. एक टीम एका फ्लोन रावता. पण आमच्या गोंयांत कशें आमकां प्लॅटफॉर्म इतलो ना. आतां आमचो एक प्लेयर नॅशनल गेम्स खेळटो ती डायरेक्ट फुल्लो टुर्नामेंट खेळचा वाट पळयता, मदीं रेस्ट पिरियड जाता. एक कंटिन्यू रेगुलर सेशन जाय. सो प्लेयर इम्प्रूव जायत वयतलो. आनी मेन म्हटल्यार खेळपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. टुर्नामेंट बीन ते कमी जाता, तेंची मातशी वाडपाक जाय. आतां म्हाजो डॅडी कबड्डी प्लेयर. सो आमकां ग्रावंड आसलो, बट आतां तो न्यू रिनोवेशन जाला, सो आमकां ग्रावंड नासलो. पण पयलीं कशें आसलें, आमचे पेडण्यान क्लब आहा आदर्श वासंको. आमी कंटिन्यू प्रॅक्टीसेन आसले. आमी डॅडी खेळटालो, डॅडीक पळोवन आमी शिकले. तशेंच आमच्या पेडणे एरियेन कबड्डी प्लेयर आहात. कबड्डी ही गेम आमची स्टार्टींग पासून आहा. सो ना म्हटल्यार आमचे आतां पळोवपाक गेल्यार पेडण्यानसून आतां आमी टीम खेळटा. ना म्हटल्यार 30 प्लेयर आहा खेळटा. फक्त ऑपॉर्च्युनिटी आमकां इतले कमी मेळटा. आतां कशें आमी हांगा पेडण्याच्यान खेळपाक वयता काणकोणा गेले, सगळे आमी एकोमोडेट करूंक शकना. जितले प्लेयर आमी व्हरपाक शकता 1-2 टिमी घालून जाता इतले आमी खेळटा. मातयेंतले खेळ आनी मेटांतले खेळान मेन म्हटल्यार तुका डिफरन्स कितें जाता. मातयेन तुका तूं फ्लो नासता, तुका स्पीड मेळटा. पण मेटाचेर सेम ना. मेटाचेर तुका मातसो स्लो रेट जाता. सेम तूं मातयेचेर खेळटा आनी तूं मेटार खेळटा सेम स्पिडीन तूं खेळोंक शकना. मेटाचेर चेकिंग गेम चड जाता आनी मातयेचेर फास्ट गेम जाता. मेन म्हटल्यार तो केल्लो आमी नॅशनल गेम्साकच रेडी केल्लो, बट मागीर तो आतां हेका रिजर्व करून दवरला एअरपोर्टा खातीर. आतां आमी पयलीं आयकलेलें की नॅशनल गेम्स कबड्डी मॅचीस त्या स्टेडियमान आहा. बट मागीर कितें जालें आनी तो चेंज केलो. ते आतां सेटअप ते आतां गेले, तेंचे क्वॉर्टर्स रेडी जाले, ते गेले की परतून आमकां इंडोर फूल आहा बॅडमिंटन. एक 2 बॅडमिंटनाक दिला जाल्यार आमकां 2 रेगुलर कबड्डीक दवरूंक मेळटा. आमी रेगुलर प्रॅक्टीस करूंक शकता थंयसर. सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा भितर रेडी. फक्त आमचे मॅटींग सुद्दां आमकां असोसिएशन प्रोवायड करता. सो फक्त आमकां इंडोर खेळपाक परमिशन मेळटा. आतां सद्या तर रिजर्व आहा, पण हे गेले की मागीर आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटा बरें.